Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention of Advocate Carlos Alvarez. Speaker, sir, आयज ते बांद मोडटा, आयज ब्रिचीस जाता, तुम्ही पळयता आसतले सगळे कडेन बारीक बारीक खावटी पडटा तांकां आनी खावटी पडोवन मागीर ते निग्लेक्ट करता, कोण पळोवंक वचना, मागीर ती व्हडली जाता. सो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? जेन्ना जबाबदारी घेवपाचो प्रश्न येता तेन्ना कोण जबाबदारी घेता, कोण घेयना. कारण कितें जाता, एक सायडीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, एक सायडीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, एक सायडीन WID डिपार्टमेंट आसा. हे सगळे कॉर्डिनेशन हेंच्या भितर ना. एवरी टायम एक डिपार्टमेंटा कडेन आमकां धांवचें पडटा. एक पयलू वयचें पडटा एग्रीकल्चर जावं सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट, दुसरें वयचें पडटा WID डिपार्टमेंट, मदींच म्हणटा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, कित्याक जी टेनंट एसोसिएशन आसा ती तेंच्या अंडर आसा. सो जेन्ना आमी पळयलें की हें जें कॉर्डिनेशन ना आनी आमी थोडे जेन्ना एलिक्यूज घातले, एलिक्यूजान आमकां डिटेल गावली की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान मागीर एलिक्यूज घातलेलो की एलिक्यू नंबर 005A हितून जे टेनंट एसोसिएशन आसा हें मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता. डिपार्टमेंट दुसरो आसलो तरी पण हो इंटरलिंक्ड आसा, दोनूय डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड आसा. कित्याक पयलो जो स्टेप येता तो स्टेप पयलू जो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान करपाक जावं टेनंट एसोसिएशनान करपाक जाय. जेन्ना बांद मोडटा तेन्ना बांद रिपेर करपाचें काम आसता तें तेंचें आसता, एसोसिएशनाचें आसता. बट हें टायमली जायना. आनी हें टायमली कित्याक लागून जायना, कारण ह्या एलिक्यूआन आमकां आन्सर गावल्लो आसा की ज्यो AGM मिटिंग्स, ज्यो एवरी इयर AGM मिटिंग्स घेवपाच्यो आसता त्यो आमी जेन्ना आन्सर पळयलो तेन्ना कितल्योश्यो AGM मिटिंग्स जाल्ल्योच ना. म्हणजे इतली एसोसिएशन आसून पासून त्यो मिटिंग्यो टायमार जायना. सो हेजी सरकारान नोंदणी घेवपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय की कित्याक लागून जायना. तशेंच कितें आसा, तशेंच जे टेनंट्स रजिस्ट्रेशन आसा, जी लिस्ट आसा ती लिस्ट टायमली अपडेटेड ना. आयज आमी आन्सर विचारलो, 5 वर्सां जाली टेनंट कितले रजिस्टर केला एकूय करूंक ना. म्हटल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो? जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, झोनल ऑफिस आसा, झोनल ऑफिसान वचून पळोवपाक जाय कित्याक जावना, कोण आसा, शेतकार कोण, कितें आसा. आमी इतले जे एग्रीकल्चर रिवायवल म्हणटा आनी म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण करुया, गोंय स्वयंपूर्ण करुया, आमच्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण करुया. जाल्यार शेतकारांक कशें स्वयंपूर्ण करतले जेन्ना हांगाच फेलियर जाता तो. आनी आमच्या मतदारसंघात जशें आल्दोना मतदारसंघात तशेंच आमच्याय मतदारसंघात कितलीशी अशी खाजन शेती आसा आनी कितलेशे बांद अशे तुटोवन पडलेले आसा. आमचो मिनिस्टर येवन पळोवन गेला, थोडी एरिया आमची पळोवन गेला, सगळी एरिया पळोवंक ना, पूण सगळी एरिया मॅक्सिमम एरिया अशेंच जाल्ली की बांद मोडून गेल्ले. बट जो स्टार्टींग जो फेज आसा, स्टार्टींग तो थंयच्यान स्टार्ट जावपाक जाय की हे जे बारीक ब्रीज आसा ताका एक 5 लाख लागूंक शकता, 10 लाख लागूंक शकता. जेन्ना व्हडले जाता तेन्ना करोडांचेर पडटा आनी जेन्ना करोडांचेर पडटा तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर लोड येता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन फंड ना. आमचो मेन प्रामुख्यान क्वेश्चन आसा तो म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन इतलो फंड आसा कित्याक, कारण पळय आतां आमच्याच एरियेन ऑलमोस्ट 4 बांद घेतल्या सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट, तशेंच WID डिपार्टमेंटान बांद घेतल्या बांदपाक. पण जे फाल्यां समज बांद हे गेलो, टेंडरिंग जाली, वर्क ऑर्डर हातीन पडटा काय ना अशें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कित्याक फायनान्सान समज जाल्यार स्पीकर सर एकूच मिनीट दी म्हाका. स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय कित्याक हो शेतकारांचो प्रश्न आसा, हो बारीक शेतकारांचो प्रश्न आसा आनी आमी ह्याच शेताचेर जगताले हेच्या पयलू आनी आयज ती शेतां रोवपाक मेळना, आख्खी बुडोवन गेल्या. आनी जसो MLAन सांगलें की आमच्याय तशी उदक येता भितर, तशेंच आमच्या आदोसी, दोंगरी, मंडूर ह्या भागांत उदक घरांनी पावता. जो डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आसा तेंच्यांनी येवचें पडटलें आतां फुडें समज ते चालू उरले. सो जाता तितल्या बेगीन हे जे बांद आसा ते रिपेर जावपाक जाय, ते दुरुस्ती जावपाक जाय आनी हे बांद बांदून घेवपाक जाय. हो एश्युरन्स म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाय. ऑनरेबल MLA कार्लोसांच्या